Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. हय म्हजो फोटो न्हय म्हज्यो मिटिंगो भरपूर जाल्यो. इट इज पार्टली ऑन द डेवलपमेंट, पार्टली पॉलिटिकल. कारण खुबशे भारतीय जनता पक्षांत जे आमदार गेल्या ते सध्या थंय रावपाचे मनस्थितींत ना हें सामकें शुअर. हांव आतांच कांय उलयना. आमची 11 दिसांचो गणपती आमी अनंत चतुर्दशी म्हणटा. त्या नंतर खुबश्यो गोश्टी एक एक ओपन जातल्यो आनी त्यो तुमकां सगळ्यांक कळटल्यो. आनी त्या खातीर जे जे कोण म्हाका मेळ्ळ्या पार्टली फॉर डेवलपमेंट म्हजीय थोडी कामां आशिल्लीं त्या खातीर मेळ्ळ्या. हांव सगळे मंत्र्यांक मेळ्ळां, सगळ्या आमदारांक मेळिल्लो आसा आनी तुमकां थोड्याच दिसांनी नवें पिक्चर मुखार दिसतलें. मायकल लोबो सरकारच्या कामकाजावर नाराज आहेत. सी सरकाराच्या कामकाजावर सगळेच नाराज आहे. मायकल लोबो कशाला? मायकल लोबो हा एक मंत्री, त्यांच्या मंत्र्यामध्येच भांडणं चालू आहे ना. ते कशासाठी नाराज कशा? त्यांनी जाताना काय सांगितलं होतं? आमच्या मगो पक्षाच्या आमदारांनी आणि काँग्रेसच्या यातून जे तिथं गेले त्यांनी काय सांगितलं? आम्हाला डेव्हलपमेंट करण्यासाठी गेलोय म्हणून. काय डेव्हलपमेंट झाला तुम्ही? सरकाराकडेन पैसे खंय आसा? बॉन्ड दवरून रिणां काडटात. फातर बसयले म्हणून प्रकल्प जायनात. तुजे कडेन पैसे खंय आहा? आज तुवें 200 कोटी रुपये घेतल्या बॉन्डाचे. घेतल्या काय ना सांगात म्हाका. पयरच्या आठवड्यात तुवें 100 कोटी घेतल्या. लोकांक फटोव नाका. कॉन्ट्रॅक्टरांक तुवें आतां एज ऑन टुडे 350 कोटी रुपये दिवपाक जाय. ते कशें दितलो तें सांग. वास्कोचो बस स्टँड तुजो इनकम्प्लीट आसा. पयर प्रियोळ मतदारसंघात बेतकी खांडोळा 30 कोटीचो फावंडेशन स्टोन घातलो. जें काम 20 कोटीन जाता ताचो एस्टिमेट 30 कोटी केला. कर. ताजेर हांव मागीर उलयतलो योग्य वेळार. आजून बसून जी हॉस्पिटलां हातांत घेतल्या ती चालू जावना. पेडणे हॉस्पिटल इनकम्प्लीट स्थितींत आसा. काल कासावलेचें इनॉग्रेशन केलां तें इनकम्प्लीट स्थितींत आसा. काकोडेचें हॉस्पिटल इनकम्प्लीट स्थितींत आसा. केपेंचें हॉस्पिटल इनकम्प्लीट स्थितींत आसा. ही तुमचे मेन जे आमचे GMC मोठे हॉस्पिटल बांदतात तें इनकम्प्लीट स्थितींत आसा. तुमचे मडगांवचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें इनकम्प्लीट स्थितींत आसा. ही केन्ना कंप्लीट करतलो तें सांग लोकांक. लोकांक सांग ओगीच येवन फावंडेशन स्टोन घालूं नाका. बस स्टँड एट सांखळी 5 वर्सां जावन गेली. कित्याक कंप्लीट जायना तो सांग. पेडणेचो बस स्टँड आजून कित्याक अर्दवट स्थितींत आसा. मार्सेलाचो बस स्टँड स्टार्ट कंप्लीट जावन आजून सारको कित्याक चालू जायना? लोकांक आन्सर दी. ओगीच ते फावंडेशन स्टोन घाल नाका आनी दुसऱ्याचेर टिका करूं नाका. तूं फावंडेशन स्टोन घाल आनी ती कामाय करूं नाका. कशें पार्सेकारांनूय फावंडेशन स्टोन घातली ती कामां जावंकूच ना मागीर. वादळ हुंवार येवन कितलो तेंप जालो लोकांक अजून मजत पावना. बुट्टी आयली आनी सीएमान डिक्लेअर केलें की आमी 2 लाख रुपये दिता आनी बारीक बारीक लोकांक पयशे दिता. पयशे आयले केन्ना मेळटले तांकां सांगा. शेतकऱ्याक केन्ना पयशे मेळटले ते सांगा. शेतकऱ्याचें प्रचंड नुकसाण जालां. एक पयसो मेळूना. फटाके मारता जाल्यार ते सारके मारा. कारण गरीब मनीस आज त्रासांत पडला आनी त्या खातीरूच स्किमी सुद्दां करता आसतना मातशी तकली वापरा. आरजी वाल्यांचेर खंय वगीच एक्शन घेतल्या सरकार 2 टोनाचो. पळय ते भुरगे थंय कितें गेले? पब्लीक फंक्शन म्हणून गेले न्हय ते. ते जर तुमी भारतीय जनता पक्षाचे म्हणून जर फंक्शन दवरिल्लें जाल्यार ते भुरगे थंय वचचे नाशिल्ले. तुमी फावंडेशन स्टोन थंय घालो मार्केट कॉम्प्लेक्साचो आनी फंक्शन केलां. त्या खातीर लोक थंय आयले न्हय. लोक आयले तुमचे पब्लीक फंक्शनां. लोक तुमचे मिटिंगेकूय येवना आनी थंय तुमीच सांगता तांकां प्रश्न विचार म्हणून आनी तुमीच काडटा आनी तांकां भितर उडयता. आनी ज्या मंत्र्यान खुद्द म्हाका कॅबिनेट रुमांत गाळी मारल्यो आनी तेय बी कॅबिनेट जातकीर ताचेर तुमी कांयच करना. हे 2 प्रकारचे वेगळे वेगळे निर्णय एकूच सरकार घेता न्हय. हेचे वयल्यान तूं पळय हें निद्रिस्त अवस्थेंत आशिल्लें सरकार दिसता. आनी दॅट इज द कंप्लीट. म्हणजे ह्या सरकाराक आनी फुडें हांवें म्हटलें न्हय ते 13चे फाटले फावटी 13 जाल्ले. आतां येतले 1 डिजीट. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.